नमस्कार आणि येवकार तुमकां डेट विथ कॅन्डिडेट कार्यावळीन आयज आमी आसा फोंड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी आमचे बरोबर आसा इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट संदीप खांडेपारकर. सर तुमकां आमच्या कार्यावळीन येवकार. तुमी तुमचें नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा आनी कॅम्पेनींग सुरू केल्ली आसा. फोंडेकार तुमकां कितें सांगता? फोंडेकाराचो उत्स्फूर्त प्रतिसाद आसा. फोंडेकार म्हणटा की ह्या फावटी तूं एकदम बरें केलें, की 2 फावटी तूं आमकां दिशिल्लें तूंच आसतलो, तूं त्या वेळार फाटीं सरलो. पूण म्हाका दिसता पक्षनिश्ठा मोठी अशी दिल्ली हांवें आनी मनोहर भाई जे आशिल्ले ते एक गोंयचें व्हिजन घेवन काम करताले. पूण तांच्या उतराक मान दिवन दोनी फावटी हांव फाटीं सरलो. पूण ह्या फावटी जरी पक्षान म्हाका फुटोवपाचो ठरयलो तरी फोंडेकारांक फुटोवचो ना अशें म्हूण निर्णय घेतलो हांवें, कारण तांची तीव्र इच्छा पुरी करचीच पडटली ह्या फावटी म्हूण हांव फुडें सरलो. तुमी BJPचे कार्यकर्ते, कितलींशींच वर्सां जाले तुमी BJP खातीर हांगा काम केलां. मागीर आज तुमी इंडिपेंडंट म्हूण कित्या खातीर फायल केला? 2012 एक्चुअली म्हाका तिकेट फावो आशिल्ली अशें म्हाका दिसतालें. ज्या तरेन हांवें समाज सेवा केल्या फाटल्या 30 वर्सांक. दोन्ना कुट्टी खांडेपार पंचायतीचो सरपंच म्हणून लोकांनी म्हाका भोवमान दिला. म्हज्या बायलेक दोन्ना सरपंच जावपाचो भोवमान मेळ्ळा आनी ताका लागून 2012 म्हाका मेळटली, पूण युती जाली आनी मनोहर भाईन सांगलें की वातावरण सगळें पोशक आसा, आपूण मुख्यमंत्री तुमकां जाल्लो नाका. त्या वेळार सगळ्यांनी मान्य करून आमी एक समरस जाले आनी फोंड्यान MGच्या कॅन्डिडेटाक काम केलें. आनी ताजे नंतर 17 परतें जेन्ना आयलें तेन्नाय मनोहर भाई डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्ले आनी ताणें उतर दिल्लें आनी जाहीर सुद्दां दिल्लें. एक प्रभुनगरान मिटींग जाल्ली, थंय लोकांनी प्रश्न केल्लो की तुमी लेट करता कॅन्डिडेट पळय म्हणून एका मनशान म्हाका. ते शेणय म्हणटकीर मिटींग जाल्ली आनी बेगीन दीत जाल्यार आमकां बरें जातलें म्हणून. तेन्ना म्हणल्यार फुडली तुमकां त्रास ना, फुडलो कॅन्डिडेट बाबा हांगाच आसा, होच आसतलो म्हणून सांगिल्लें. हय, आनी ताका लागून संपूर्ण तयारी हांवें केल्ली, मानसीक तयारी जाल्ली, लोकांच्याय मनान तयारी जाल्ली आनी लोकांनी म्हाका पयलींच सांगलें ह्या फावटी बी तूं रावलो ना, फाटीं बी जर सरत जाल्यार लोकांक मतां मागपाक मात येवं नाका, आमी आनी तुका घेवचें ना म्हणून. तुमी जेन्ना इंडिपेंडंट वचपाचें थारायलें तुमचेर प्रेशर आयलो ना? प्रेशर कसो आसा, जनतेचो प्रेशर येदो व्हडलो आशिल्लो की म्हाका दिसता बाकीचे प्रेशर सगळे खूब कमी आशिल्ले अशें दिसता. कारण एकदां मनशान ठरयलें की निर्णय घेवपाचो आनी लोकां बरोबर हांव जेन्ना रावलां, कारण शेवटी राजकारण ही एक मोठी समाज सेवा करपाक ताकद दिता आनी हांव ल्हानपणांतलें एक समाज सेवेची ओड आशिल्ल्या कारणान आनी लोकांक केंद्रबिंदू धरला प्रत्येक फावटी. कित्याक राजकारणी मनशाचें एक हांव सदांच म्हणटा सपन आसपा जाय, जनतेचें कल्याण आनी केवळ कल्याण अशें एकमेव सपन घेवन राजकारणी मनशान काम करूं जाय आनी तें सपन साकार करपा खातीर निस्वार्थ निश्पृहपणे काम करपाची गरज आसा. तें हांवें केल्लें आसा 30 वर्सां. खुबशे वेळा कशें जाता, पार्टी बरोबर जेन्ना तुमी कॅन्डिडेट म्हणून वता खुबशे बॅकअप आसता. एज एन इंडिविज्युअल इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून कितले इजी आसा तुमच्या खातीर काय कितले त्रासदायक आसा हें? म्हाका दिसता ह्या फावटी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटांक गोंयभर चड इजी आसा देन गोईंग ऑन द पार्टी. कारण ज्या पार्टीनी म्हाका दिसता संपूर्ण सिद्धांत वगडायला सगळ्या पार्टीनी, कोणाक घेवप, कोण खंय उडयो मारता, आज खंयच्या पार्टीन आसा, फाल्यां खंयच्या पार्टीन आसतलो कांयच कळना. फोंडेचीच आमची परिस्थिती पळया. ज्या मनशान 2002 इलेक्शनाचें प्रिंटींग जालें डेप्युटी CM म्हणून आनी निमाण्या वेळार घात करून पक्षाचो गेल्ल्या मनशाक पडतो घेवप, म्हाका दिसता स्वाभिमानी भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्ते हें कशेंच सहन जायना. आनी ते मत तर मारचेच ना, पूण तांकां तो इतलो रोश जाल्लो आसा कारण तांकां इतलो राग आयिल्लो आसा, तो राग मतदानांतल्यान दिसतलो तुमकां. जाली सोशल वर्क तुमचें चालूच आसा, लोकांक मदत करप हें तुमचें चालूच आसा. मागीर MLAच्या ह्या रेसान तुमी कित्या खातीर देंवल्यात? कशें आसा, वेळ, श्रम, पयसो हाका वैयक्तीक रित्या एक मर्यादा येता एक पार्टी पर्यंत. हांवें म्हज्या समाज सेवेंतल्यान काही हजार लोकांक मदत केल्या आसतली वेगळ्या वेगळ्या कारणाक लागून, पूण गोंयान आनी अशे लाखांनी लोक आसा
तांचें जिवनमान उंचावपा जाय, तांकां खंय तरी तांच्या खातीर काम करपा जाय आनी तें करतले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयच्या सरकारान आमदार म्हणून निवडून येवपा जाय आनी विधानसभेन आवाज उठोवंक जाय. लोककल्याणाच्यो अनेक गजाली सभागृहांत मांडपा जाय आनी सत्तेचो सदुपयोग करून लोककल्याण आनी लोकविकास आनी समाज विकास घडोवन हाडूंक जाय. आनी म्हाका दिसता म्हज्यान येदे व्हडले अनुभव जो आसा कामाचो, सरपंच म्हणून केला आनी समाज सेवा करतना अनेक DSSY लोकांची कामां कर, तरेतरेचे म्हज्या ऑफिसान म्हणजे वॉट आय हॅव नॉट डन इन 30-35 years ऑफ टायम. आनी ताका लागून म्हाका दिसता हांव जर एकदां भितर सरलो विधानसभेन जाल्यार अनेक लोकांचें जिवनमान म्हणजे सामान्य जनता सुखी आनी समाधानी कशी करप. कारण हांव एक तळगांवांत काम करपी, सामको जमनी वयलें काम करपी मनीस, लोकांक खबर आसा. आनी म्हजी बेज इज एब्सोल्यूट ऑनेस्टी. कारण पंचायत सुद्दां काम करतना आतां जे लोक वता आतां तुका याद नासतली, तुवें म्हाका लायसन 15 मिनटांनी बसयलो आनी दिलें, यो यो आनी कोणाचें असलें घेवन यो, आशिर्वाद म्हाका मेळटलो म्हणून सांगलें. आनी अशे तरेन उत्स्फूर्त जे लोक जाता, खरें सांगता रिजल्टा पेक्षा जशें एक म्हण आसा की पृथ्वीराज चव्हाण अनेक लढाई लढलो आनी हरलोय बी, पूण ताजे अनेक पराजय हें म्हाका दिसता मोठ्या मोठ्या विजया पेक्षा स्फूर्तीदायी आनी प्रेरणादायी आशिल्ले. तशी म्हजी जी स्फूर्ती वाडयल्ली लोकांनी आज आसा ताजे वयल्यान हांव खरें आय एम एन्जॉयींग दीस कॅम्पेन. आमी जर फोंड्यान आयिल्ले कॅन्डिडेट पळयत, इरिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी लोकांनी खुबश्या वेळा एकाच कॅन्डिडेटाक निवडून दिला. सो तुमकां कित्याक दिसता ह्या फाटी लोक तुमकां चान्स दितलेशे? ना, फोंड्याकार हुशार आसा, योग्य वेळार योग्य निर्णय घेता. आनी म्हाका दिसता 2012 एक निर्णय घेतिल्लो फोंड्याकारांनी बदल केल्लो आनी ह्या फावटी तर म्हाका दिसता ठाम निर्णय घेतिल्लो आसा. कारण गेल्या 5 वर्सान म्हाका दिसता पॅन्डेमिकान सुद्दां काही लोक दिश्टीच पडले ना, खंय आशिल्ले कोणाक खबर ना. 5 वर्सांक फोंड्यान कितें जालां हें तुमकां आनी हांव सांगपा नाका, फोंडेकारांक संपूर्ण खबर आसा. फोंडेचे तुमचे मेन इश्यूज कितें आसा, प्रॉब्लम्स कितें आसा फोंड्यान? फोंड्यान म्हाका दिसता सगळें आसा पूण सगळें सारकें ना. क्रिएट केलां, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करप हें एक मेन आसा, मूलभूत आसा. आनी बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर लायक फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल क्रिएट केलां, पूण ताज्या बरोबर सामान्य मनशाक थंय योग्य फॅसिलिटी जाय. आनी म्हाका दिसता त्यो फॅसिलिटी ना. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल कार्डियक प्रॉब्लेम जालो, हार्ट प्रॉब्लेम जालो, ताका घेवन पणजे वचचो पडटा, हांगा फॅसिलिटी ना. आनी ताका लागून अनेक वेळा लोकांचो वाटेरूच लोकांचे मृत्यू जाल्ले आसा, फॅमिलीक मोठो नुकसान जाल्लें आसा. आनी तें न जातलें जाल्यार फॉर एग्जाम्पल व्हेंटिलेटर, इमिजिएट ताका फर्स्ट एड ट्रिटमेंट, बारीक बारीक गोश्टी, ऑपरेशन, स्कॅनिंग, ब्लड बँक, इमर्जन्सी जर ब्लड घालचें म्हणल्यार खाली ब्लिडींग मेजर जालें आनी तो पेशंट कॅनॉट सर्वायव, ताका इमिजिएट ब्लड घालचें आसता. मागीर मेजर ऑपरेशन कॅन बी डन एट पणजी मेजर GMC. पण डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ह्यो बेजीक ज्यो फॅसिलिटीज आसा त्यो जावंकूच जाय. तशेंच मार्केट एक प्रशस्त मार्केट बांदिल्लें आसा, पूण थंय सारकें कांयच ना. मार्केट हॅज टू बी परचेजर आनी व्हेंडर फ्रेंडली. म्हणजे एक मनशाक दिसूं जाय की मार्केटान मार्केटान न्ही वचचें पडलें अशें दिसलें त्या मार्केटाचो उपयोग कितें. थंय सगळी खचखट आसा, सारकें पार्किंग फॅसिलिटी ना, टॉयलेट्स ना, आनी व्हेंडर्स कोण खंय बसता, लोक गर्दी करता, घुस्पता. सो ताजो खरो फायदो जायना सामान्य जनतेक. आनी जर मार्केट फ्रेंडली केलें जाल्यार म्हाका दिसता जे व्हेंडर्स आसा तांकांय गिरायक मोठ्या प्रमाणान जातलें आनी सामान्य जनतेक एक मार्केटान वचून घेवया, कितेंय जाय जाल्यार मार्केटान वचून घेवया, ही मानसिकता तयार जावं जाय. आनी तो खरो समाजाचो क्रिएट करतकी मापदंड आसा बऱ्या गजाल गोश्टीचो. कित्याक मनशाक जेन्ना दिसप हें मार्केट कितेंय बारीक चल मार्केटान वचून घेवया रे, अच्छा आज वयस मार्केटान थंय गाडी लावंक मेळटली, थंय वतकीर तें भितरल्यान भायर सरता सर अर्दवर वतलें, नाका आमी आतां करपाचेंच ना अशें जाता न्ही. सो त्यो गजाली जावं जाय. मागीर तश्यो सगळ्यो म्हणजे म्हाका दिसता म्हजो आतां विजन डॉक्युमेंट फॉर फोंडा येतलो. अंडरग्रावंड केबलिंग, प्रॉपर ग्रावंड्स फॉर चिल्ड्रन्स, लायक एक ग्रावंड आसा, एकाच ग्रावंडार थंय फुटबॉल खेळचे, फुटबॉल आनी क्रिकेट दोगांचे अनेक वेळा कित्याक आय एम इटसेल्फ ए स्पोर्ट्समॅन. आमी डेली बॅडमिंटन खेळपाक ते कोर्टार आसा, थंय अनेक वेळा कितें जाता तें आमी पळयलां. सो सामान्य मनशाक ज्यो ज्यो फॅसिलिटी जाय, टॉयलेट फॅसिलिटीज, उदक पिवपाचें उदक सुद्दां एक तान लागली जाल्यार खंय खंय बस स्टँड्स, स्टेट ऑफ द आर्ट बस स्टँड करप, थंय एकालें ड्रिंकींग वॉटर फॅसिलिटी दवरप.
अंडरग्रावंड केबलिंग हांवें सांगलें CCTV जे चलना ते सारके करप, जंय जंय जाय थंय आनी इन्स्टॉल करप, अशा अनेक गोष्टी आसा ज्यो आमी आतां सांगतलो जाल्यार खूब वेळ लागतलो. म्हाका दिसता विजन डॉक्युमेंटान हांवें त्यो क्लियरली केला, म्हणजे विजन कितें फोंड्या खातीर आसा तें. हालींच म्हाका दिसता हांगासर सिवरेजीचें काम जाल्लें आसा आनी लोकांक कनेक्टिविटी मेळिल्ली आसा, खूब वर्सां नाशिल्लें तें. सो ताच्या बद्दल तुमचें म्हाका दिसता तें कंप्लीट अजून जावना. कित्याक एक मेजर इशू आतां आमी ह्याच बाबा जे एरियेन आसा JC नगर बी हांगाच फुडें हावजींग बोर्डान म्हणटा तें एक प्लांट करपाचो केल्लो आनी लोकांचो ताका विरोध जाल्ल्याक तो अजून प्लांटूच येवना. आनी म्हाका दिसता हें अत्यंत चुकीचें आसा. प्लांट पयलीं इन्स्टॉल जावं की इट इज द सिवेज रन्स ऑन ए सायफन सिस्टम लेवला वयल्यान. तें पंपींग जायना. पंपींग जर केलें आनी पंप जर फेल जालो, लायट गेली, म्हाका दिसता पंप फेल जातकीर तें रिवर्स घरांनी पावूंक शकता. आनी ताका लागून त्या लोकांक विश्वासान घेवन योग्य तरेन पयलो प्लांट करपाचें गरज आनी ताका लागून हें काम रखडत आसा. ताजेर रोखडोच तोडगो काडलो वतलो आनी म्हाका खात्री आसा की येणाऱ्या काळान जे इम्पॉर्टंट गजाल आसा सिवेज जावपाची ती कंप्लीट जातली. फोंड्यात अशें पळोवपाक गेल्यार सामकें निसर्गरम्य गांव, पण टुरिजमाक खंय तरी फाटीं उरला अशें दिसता. आनी टुरिजमांतल्यान खुबशे जॉब्स क्रिएट करूं येता. ताज्या खातीर बी तुमचे तकलेंत कितें आसा? नाही, युथा खातीर खरें म्हणल्यार वेगवेगळ्यो संकल्पना आसा म्हज्या तकलेंत की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कॉटेज इंडस्ट्री जनरेशन अशें केन्ना. आज आमकां एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम आसा तो सिरियस प्रॉब्लेम आसा. वर्साक म्हज्या कोतान एक 4-5 हजार भुरगे वेगवेगळे ITI म्हणा, ग्रॅज्युएशन म्हणा, डिप्लोमा म्हणा, अशे तरेन भुरगे भायर सरता. आनी ऑलरेडी देर आर थावजंड्स ऑफ जे वीच आर अनएम्प्लॉयड. हो सिरियस प्रॉब्लेम्स आसा. सो इंडस्ट्रीज शूड बी एनकरेज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शूड बी जनरेटेड. ह्या हातूंतल्यान वेगवेगळे हांवें काडलें आसा तें हांव लोकां फुडें मांडीत आसा. आनी येणाऱ्या काळान ताजें डिटेल म्हणजे हाव आय वील एबल टू कॅटर. एक मनीस भुरगो शिकता, आवय बापूय त्रास काडून ताका शिकयता आनी ताजी इच्छा आसा की ताका 2 हाताक काम मेळूं जाय. शिकयलो म्हणून जायना. सशक्त स्वस्थ तरुणाक ताजी रोजगार निर्मिती करप, नाल्यार धंद्याक संदी दिवप आनी ताका पयशे उपलब्ध करप. दोनूय तरेन काम करचें पडटलें. आनी समाज जर बरो जातलो जाल्यार केवळ म्हाका दिसता एकूच क्षेत्र म्हणजे जरी आमी म्हणटा अन्न वस्त्र निवारो हें बेजीक असलें, ताज्या नंतर म्हाका दिसता आरोग्याचे दृश्टीन आरोग्य क्षेत्र, क्रीडा क्षेत्र, सांस्कृतीक क्षेत्र, रोजगार निर्मिती, व्यापार उद्योग हाजो सर्वांगीण विकास जाल्या शिवाय म्हाका दिसता समाजाचो सर्वांगीण विकास जायना. तो एक आदर्श समाज जावंक शकना. आनी त्या हातूंत खरें म्हणल्यार चड काम करपाची गरज आसा. आमी खुबश्यो नव्यो पार्ट्यो आयज गोंयांत आयिल्ल्यो आसा आनी तांणी लोकां खातीर खुबश्यो स्किम्स डिक्लेअर केल्या. खुबशे कितें कितें आमी जाल्यार तुमकां फ्री लायट, इलेक्ट्रिसिटी म्हणा, पयशे म्हणा, लोन म्हणा, अशे ह्यो सगळ्योच गजाली जेन्ना त्यो पार्टीज ऑफर करता ताजे तुमच्या कॅन्डिडेचराचेर कितें इफेक्ट जातलो असो तुमकां दिसता? लोक हांसता म्हाज्या कोतान. फाल्यां हांव एक कार्डां काडटा आनी लोकांक दिता, तुमकां म्हयन्याक 10,000 रुपया दितलो म्हणून. लोक हांसतले. वेर फ्रॉम इट वील बी गिवन? ऑलरेडी तुमी जाणा गोंयची आर्थीक परिस्थिती मायनींग बंद जाल्ल्या कशी आसती. ह्यो DSSY, ग्राहदार सगळ्यो स्किमी आनी रेव्हेन्यू जो आसा तो मेजर वता. इवन गव्हर्मेंट एम्प्लॉयमेंट जो आसा म्हाका दिसता 60,000 कडेन आमचो आसा. 15 लाख लोकसंख्या म्हणजे 25 लोकां फाटल्यान एक पडटा. वेरएज इन अदर स्टेट इट इज मच डिफरन्स इज मच बिगर. 150-200 लोकां फाटल्यान एक बी. सो ह्यो स्किम्स आनी हें पळयत जाल्यार रेव्हेन्यू आसा खंय? डिक्लेअर करपाक कितें जालां लोकांक दाखोवपाक. आनी लोकूय शाणे आसा, लोक हुशार आसा. कारण गोंयांक कितलें कर्ज आसा गोंयचेर हें लोकांक खबर आसा. आनी पयशे वेगळ्या माध्यमांतल्यान फुकट दिवप. आनी खरें म्हणल्यार म्हाका दिसता लोकांची तशी इच्छा ना. इवन गरीब मनशाची. ताका उदक सुद्दां 24 वरां जर दीत आनी आतां जो रेट आसा म्हणजे सामान्य म्हाका दिसता घराक एक 35-40 रुपया येता. ताजी तयार आसा. पूण तुमी टायमार दिया. योग्य तरेन ती फॅसिलिटी दिया. लायट अनइंटरप्टेड लायट दिया, अनइंटरप्टेड उदक दिया. पीपल वील बी व्हेरी हॅप्पी अबाउट इट. आमी खूब वेळा पळयलां की इंडिपेंडंट जेन्ना कॅन्डिडेट येता आनी तो लोकां खातीर काम करपा खातीर म्हणून मुखार सरता, पण खंय तरी जर तुमकां काम करपाक जाय जाल्यार कोणाक तरी सपोर्ट करचें पडटा, खंयच्या तरी एका पार्टेक. जर तुमकां लोकांनी निवडून दिलें जाल्यार तुमी कोणा बरोबर रावतले?
कशें आसा की हांव सगळो विश्वासाचेर काम करता आनी म्हाका खात्री आसा की हांवें प्रत्येक फावटी जनतेचो विश्वास दवरून काम केल्लें आसा. म्हजे जे सपोर्टर्स आसा तांकां विश्वासान घेवन तांचें खंय कल्याण आसा हांव वचत जाल्यार त्या प्रमाणे हांव वतलों. इवन डेवलपमेंट जो आसा लोकांचो विश्वास संपादन करून केलो वतलो नवी कामां सुद्दां करता ती. कारण हांव एक सामान्य जनतेचो प्रतिनिधी कसो आसा आनी हांवें केन्नाच लोकांक विश्वासान घेतल्या शिवाय खंयचीच गजाल केल्ली ना. अनेक म्हाका जर वचपा अशें आशिल्लें अनेक पार्टीचे म्हाका ऑफर्स आयिल्ल्यो पूण हांवें उडयो मारप हो म्हजो धंदोच न्हय. एक कडेन आसा थंयच आसता. हांव तुमकां सांगलें जाका अपेक्षा ना जाका घरा कडेन कितें व्हरपाचें ना ह्या राजकारणांतल्यान ताका तो प्रश्नूच येना. तो काम कूल आनी सॅटिस्फायड लायफान आसता. सो तुमकां पयलीं सांगलां हांवें राजकारणी मनशाचें एकमेव ध्येय आसूं जाय जनतेचें कल्याण आनी फक्त जनतेचें कल्याण आनी तें निस्वार्थ आनी निश्पृपणे ताणें फुडें व्हरपा जाय. तें आज पर्यंत इतल्या वर्सां हांव व्हरता म्हणूनच तर म्हाका येदो व्हडलो उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळटा खंयच्याच पार्टी बरोबर नासतना सुद्दां. पळय अनेक लोक आयल्या आनी लोकांक खबर आसा म्हजी बेज म्हणटा ती सत्याची बेज आनी ताका लागून जरी ह्या लोकांनी लोकां कडेन फटींग बिणां केली संदिपाचो मूलभूत विश्वास लोकांचो म्हणटा तो सत्याच्या आधाराचेर हांव सगळें आयुश्य काडिल्लें आसा. पंचायतीन जवळ जवळ हांव बायल म्हणून मोर दॅन 20 इयर्स आसा. म्हाका दिसता आमचो एक सादो वॉचर गटर काडले एक सायन मारून कसलोच ना. लोकांची अशी सेवा केल्ली आसा. लायसन अनेक वेळा लोकांक आतां घरांनी भोंवतना लोक म्हाका सांगता अरे पत्रांव तुका याद ना आपूण पंचायतीन आयिल्लो दनपारच्या कडेन रेकाक तूं भायर सरतालो. ती म्हणलें कितें आयला लायसन ना ना बस 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 तुका परतो येवपा फावट नाका. बसयलो आनी देड पर्यंत आपल्या लायसन काडलें आनी हातान दिलें आनी कोणाचें आसल्यार घेवन यो म्हूण सांगलें. म्हणजे ती आसा. हांव लोकां कडेन फटिंगपणां करूंक शकना. आयुश्यान केन्ना कसलेच बाबतीन फटिंगपणां केल्ली ना. कसलोच डाग लावन घेतिल्लो ना आनी लोकांक पूर्ण म्हायती आसा म्हाजे बद्दल की हांव लोकांक जशें हांव केन्नाय सांगता एक राजकारणी हो जनतेच्या पयशांचें अपहरण करणारो आनी सरकारी मालमत्तेचें अपहरण करणारो भक्षक आसूं जायना तर सरकारी मालमत्तेचो आनी पयशांचो तो रक्षक आसपाक जाय. निवडून आयलो म्हणून जनतेच्या पयशांचो तो मालक न्हय तर ज्या विश्वासान जनतेन ताका मतां मारल्या तो जनतेचो विश्वस्त आसपाक जाय. हांव एक विश्वस्त म्हणून फोंडेकारांची सेवा करतलो. हो फोंडेकारांक पूर्ण विश्वास आसा. आमी अशें धरून चलया की फायनली कशें आसा लोकांचो कौल कितें आसा तो आमकां मागीरूच कळटलो. सो तांणी जर तुमकां ह्या फावटी चान्स दिलो ना जाल्यार तुमचो स्टँड कसो आसतलो? म्हाका प्रश्नूच येना. कारण हांवें निरपेक्ष भावनेन इतल्या वर्सां काम केलें. कसलीच आशा दवरना आनी जो निरपेक्ष भावनेन काम करता म्हाका दिसता ताका नैराश्य ना. आय एम ए गिवर कॅनॉट बी डिसअपॉयंटेड. सो म्हजें एक समाज सेवा हें आयुश्याचें व्रत आसा. तें कोणें सांगलां म्हूण करूं ना 30 वर्सां. आनी खरें म्हणल्यार ही समाज सेवा ज्या तरेन हांव करतां कितें हजारांनी लोकांक तुमकां मावला काही कोटी ती एक चमत्कार आसा. म्हाका दिसता म्हज्या जाणटेल्यांची पुण्य ज्या सत्याच्या मार्गार तांणी म्हाका एक संस्कार दिले सत्य सोडून कितेंच करूं नाका म्हणून. ती तांची पुण्य आनी आई शांतादुर्गा आनी गणपतीच्या आशिर्वादान हें सगळें चलिल्लें आसा आनी तें चलत आसतलें. फोंडेच्या लोकांक तशेंच पुराय गोंयभरच्या लोकांक आतां इलेक्शन्स लागीं पावला ताच्या खातीर कितें विनवणी आसा? म्हजी एकूच विनवणी आसा. गोंय सरकारान म्हाका दिसता खरे आनी बरे मनीस येवपाची गरज आसा आज गोंयांक आनी लोकांनी निर्णय घेतिल्लो आसा. कारण गोंयांत अनेक लोक अशे आसा जे बुद्धिमान कर्तृत्ववान आनी लोककल्याणाची ओड आशिल्ले लोक आसा आनी ते जर राजकारणान आयले म्हाका दिसता कशें जाता की सरकारान चड बरे मनीस येवपाक जाय आनी जर बरे मनीस सरकारान असले जाल्यार गोंयचो परत एक आमच्या गोंयचो सुवर्णयूग वेळपाक वेळ लागचो ना. ह्या देवभुमीचें देवत्व फुडें वचपाक वेळ लागचें ना. ह्या पुण्यभुमीचें पुण्य फळपाक वेळ लागचें ना आनी गोंय एक आमचें भांगराळें गोंय जें आशिल्लें परत भांगराळें गोंय जावंक वेळ लागचो ना म्हाका खात्री आसा आनी ह्या फावटी लोक करतले हो सबंद गोंयचे जनतेचेर म्हजो विश्वास आसा.
गिवर कॅन नेवर बी डिसअपॉइंटेड हो सुंदर विचार घेऊन तुम्ही मुखार चल्ल्यात. तुमकां आमचे कडल्यान ऑल द बेस्ट.